एस्टॅब्लिश्ड वाईन शॉप कंपनी फ्रॉम बॉम्बे हाका दाबोळे एअरपोर्टाचेर लायसन्स दिल्लें एट डिपार्चर वीच वॉज व्हेरी क्लोज टू द ड्युटी फ्री शॉप. ड्युटी फ्री शॉप म्हणजे कितें, थंय सगळं टॅक्स फ्री हें आसा वीच इज वेर इंटरनॅशनल पॅसेंजर्स कॅन बाय वायल कमिंग. सो थंय आमी वास्कोकार म्हज्या बरोबर आसा, आमचे मोंतेरो आनी आमचो जोकीम, तांच्यांनी तेन्ना आमच्या माननीय सीएम लेट सीएम मनोहर भाईच्या नजरेन हाडिल्लें की थंय कश्यो इलिगॅलिटीज चलतात की ड्युटी फ्रींचो स्टॉक वायन शॉपान हाडप, कमी रेटीन विकप आनी थंय आमचेर हाजो मेजर इफेक्ट जातालो. आनी कस्टमरांक डायरेक्ट कार्ड काडून दिवप की तुमी गोंयच्यान खंयी रेट घेया आनी मागीर आपल्याक फोन करा, आपूण ताज्या पेक्षा तुमकां कमी रेटीन स्टॉक दिता. अशा पद्दतीन सगळ्यो वेगवेगळे हें करून आमकां सगळ्यांक तेन्ना त्रास केल्ले, जे आमी माननीय मुख्यमंत्री लेट मनोहर भाई तांच्या नजरेक हाडून मनोहर भाईन ताजेर प्रॉपर चॅक्स कंडक्ट करून ते लायसन्स तेन्ना कॅन्सल केल्ले. आतां कळून चुकलां की तोच मनीस हांगा शॉप ओपन करूंक सोदता आनी गव्हर्मेंट एक नोटिफिकेशन काडपाच्या वाटेर आसा की जें प्रोहिबिशन आशिल्लें एट द एअरपोर्ट्स, म्हणजे जें प्रोहिबिशन आशिल्लें म्हणजे एक सरकाराचो एक असो हें आशिल्लो की वेर एवर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज कॅनॉट कंडक्ट अ सरप्रायज चॅक or have to enter by taking permission. License cannot be granted in those areas. So, अशें नोटिफिकेशन येवपाचें आसा म्हणून कानार पडलां that if chief minister wants, he can grant licenses in such areas. Exactly what it is? See, there is a prohibition in certain areas where license cannot be granted. Like for example, when a church or a temple is within 100 meters. But if chief minister wants, he can grant licenses in those areas. So similar notification is coming where even at the airport, at Mopa and Dapole, if chief minister wants, he can grant license over there. And similarly, जे 25 years clause आसा, म्हणजे एक आमी पळयता इलेक्ट्रिकल बिझनस जो आसा हो एक खंयचे तरी एके कम्युनिटीन गोंयचो काबार केल्लो आसा. स्टेशनरी बिझनस जो आसा होय बीन एक कोणे तरी एक सारको काबार केल्लो आसा, गोंयकारांक भितर टिकपाकूच दिल्लें ना. ड्राय फ्रुट्स बिझनस जो गोंयचो मेन धंदो आशिल्लो कॅज्युनट्स, आज कशे पद्दतीन काजूच्या बिझनसाची वाट लायिल्ली आसा ही बीन आमी पळयल्लें आसा. हेच लोक आज वायन शॉपां चलोवपाक येवपाक लागल्यात. आनी जस्ट रिसंटली आमी तुमच्या नजरेन जें हाडिल्लें, जे फरिदाबादच्यान पुलीस येवन हांगा एका मनशाक अरेस्ट करून गेले. म्हणजे जितके इलिगॅलिटीज लिकर इंडस्ट्रीन चलता त्यो हे भायले लोकूच करता. जो गोंयकार आसा हांगा ताज्या मार्फत केन्नाच असल्यो कांय इलिगॅलिटीज जायना. सो आमचो मुख्य आनी तें बीन म्हणजे एअरपोर्टार होय बीन क्लॉज रिलॅक्स करपा खातीर नोटिफिकेशन येवपाचें आसा म्हणून आमच्या कानार पडिल्लें आसा. म्हणजे चीफ मिनिस्टर वील हॅव द पावर्स टू ग्रांट लायसन्स इवन एट मोपा एअरपोर्ट टू अ नॉन गोवन इफ यू वॉन्ट्स. सो आनी हें दाखयतना बूस्ट इन टुरिझम हें अशें दाखयल्लें आसा. हांव तुमकां विचारूंक सोदतां की बूस्ट इन टुरिझम जर एअरपोर्टार वायन शॉप दीत जाल्यार कशे पद्दतीन जातलें. एअरपोर्टार वायन शॉप आसा म्हणून गोंयांत फुटफॉल चड जातलो आनी टुरिस्ट जे येता तांकां आमी सर्वीस दिना. आमी सगळ्यांत बरी सर्विसीस दितात. 3076 लायसन्सीस आसा. आज प्रत्येक हावजींग सोसायटीच्या भायर वायन शॉप आसा. आज प्रत्येक हॉटेलाच्या भायर वायन शॉप आसा. ह्या वायन शॉपांनी कशें सर्वायव जावपाचें.